आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. सावड्ड्या दीपक पावसकारान रस्तो आणि गटारांच्या कामाची सुरुवात केल्या. सुमार 1 कोटीचे खंय काम 3 महिन्या भितर जातले म्हूण तो सांगता. आज आमी हांगा जमल्या ते PWDचे वर्क जे आसा जो ह्या वाठाराचो दुर्गळे आणि दत्तवाडी कापशाम आणि ह्या वाठाराचो जो इंटरनल रोड आसा जे रोड हॉटमिक्स जावं गटर जावं पॅच वर्क जे आसा ते 88 लाखाचें काम जे आमकां सँक्शन जालां तेजे आमी उक्तावण सोहळ्याक हांगा सगळे एकठांय जाल्या आनी हें काम कॉन्ट्रॅक्टर 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट करतलो. विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल सोसायटीन फ्री आय चेकअप कॅम्प घेतलो. गरजूंक वखलां सवाय भितर वाटली. स्पेक्टिकल्स 180 पटाय एक्चुअल तेजी रेट आहा 3-4,000 पूण तेजी ते आमगेले ट्रस्ट फकत 180 घेताय. पूण जायते जाणां कडेन जाय नासतले 180 देखून दिवपाक कोणाकूय तरी चड आहा दिवपाक जायना जाल्यार तेणे आमगेले सरपंचा कडेन नांव दिचें आनी ते पयशे आमी ट्रस्टा वयल्यान फारीक करतले. आनीकूय कोण जायते जाण लोक कडेन घरा आसतलो ते कडेन येवपाक जायना तेकाय येवपाक जायना जाल्यार तुमी आमगे सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक तुमगेले वॉर्ड पंचाक सांगचें आमी तेगेले घरा कडेन वचोन हे टेस्ट करपाक शकताय. दाबोळे विमानतळार एअरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटराचे उक्तावण जाले. फुडल्या 1-2 वर्षांत ह्या विमानतळार खंय लोकांक आनीक गरजेच्यो सुविधा उब्यो जातल्यो. Started today is an airport operations control center, the AOCC what we call, that's a facility more for the airlines. Also it leads to better efficiency in management. We started another help desk today through a private agency. So that help desk will essentially help passengers with the various facilities available in the airport, guide them properly. Then then we are adding more aprons also because more planes can land, more planes can get parked in the night. So these are some of the major facilities that we are planning in Goa. In the next 1 or 2 years, we will see a lot of these things have already will come up. क्रिस्तावांचे सांतोस पासूस म्हणल्यार पॅशन संडे बाणावले चर्चीत जालो. लेंट म्हयन्यांतलो हो एक विधी. आयज आमचे बाणावलेचे फिरगोचींत सांतोस पासूस ही समारंभ आमी करता आनी हाचें कारण म्हणल्यार ओदेक जेजूच्या कोश्टांचेर नदर घालूंक, जेजूचे कोश्ट आमचे करूंक आनी आमचे कोश्ट येता तेन्ना जेजू बरोबर ते व्हरूंक आनी ताचे बरोबर जैती वचूंक. मिसा उपरांत जेजूच्या खांदार कुरीस आसा ती इमाज आनी तेच बरोबर सायबणीची इमाज आमी मोंतीर व्हरतल्यो आनी मोंतीर वेताना केदे भाशेन पिराची ताच्या मनान आमी वेता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.